18 नोव्हेंबरा एक आम्ही केस रजिस्टर केल्ली अंडर सेक्शन 457(380) चोरयेची अगेन्स्ट वन मिस्टर आशिष प्रताप सिंग रेजिडन्स ऑफ उत्तर प्रदेश. एक आसगांव एक बावरी रेस्टॉरंट आसा त्या रेस्टॉरंटान त्यांनी भितर ब्रेक ओपन करून त्यांनी कॅश ऑफ अरावंड 2,25,000ची चोरी केल्ली. वो आशिष सिंग म्हणतो पयलीं त्यांचो एक्स एम्प्लॉई. सो तेजे पयलीं बी एकदां तेणी सेम तेंची कामां आसतना तेंचे कडल्यान त्या रेस्टॉरंटान एक अरावंड 1,50,000ची कॅश चोरी करून घेवन गेल्लो आनी तेन्नाय ताका सिमिलर आमी अरेस्ट केल्लो. आनी फ्रॉम ही केस रजिस्टर जाली तेन्नाच्यान तो एब्सकॉन्डिंग आसा. सो आमची थ्रू सर्वेलन्स आनी थ्रू रिलायबल सोर्सीस आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तेजी मुवमेंट जे आसा ते हांगा दिल्ली नोयडा ते सायडीच्यान आसा म्हणून. सो आमी टीम एक फॉर्म केली हेडेड बाय PSI साहिल वारंग, शंभा शिरगांवकर आनी शानू रावत. हेका आमी नोयडा धाडले. नोयडा धाडून थंय तेंच्यांनी टॅक्निकल सर्वेलन्साचेर आनी तेका मॉनिटरींग करून तेका थंय एप्रिहेंड केलो आनी आयज सकाळचो तेका आमी हाडला पुलीस स्टेशनार आनी तेका अरेस्ट केला आनी कोर्टा कडेन प्रोड्यूस करून तेका आमी 4 days पुलीस कस्टडी रिमांड घेतलो आसा. फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ते इन प्रोग्रेस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.